सध्या परतीचा पाऊस सुरू झालेला आहे आणि या परतीच्या पावसाचं म्हणजे विड्रॉवल झालेलं आहे आणि गोव्यात अजून एक 2-3 दिवसात हे विड्रॉवल सुरू होऊन जाईल। जर आजचं वातावरण बघितलं तर गेल्या 2-3 दिवसापासून वीज चमकत आहेत आणि आम्ही दररोज जे आहे ना फोरकास्ट देतो, वॉर्निंग पण देतो गेल्या 8 दिवसात आणि ह्याच्यापुढेही जवळपास 5 दिवस अजून असेच वीज चमकतील आणि असंच थंडरिंग होऊन पाऊस पडेल। वाऱ्या वादळाच्या पावसान कितल्याशाच वाठारांत झाडां पडली। हांव भायर आशिल्लो, म्हाका शेजाऱ्यान फोन करून आपयलो रे झाड पडला म्हणून। हां, घरात तेन्ना कोण आसलो? ना, घरा कडेन आमची काकी आशिल्ली, ती कोण भायर फाटल्या रूमान आशिल्ली। कोणाचे लायफ असो डेंजर काय जावं? ना, कोणाक काय जावना, फक्त घराकूच हे जाला डॅमेज। कितलेसो डॅमेज जाला आसतलो? अरावंड एक 2-2.5 लाख तरी खर्च जाता। कितें डॅमेज जाला? फूल म्हाजी किचन डॅमेज जाला, एक अर्दे फूल बॅक सायड म्हजी फूल डॅमेज जाला। ऑल फूल? हय, फूल वॉल बील। मोल्या वाठारात झाडां पडून घरांचे लुकसाण झाले। उडून गेला, थोड्या घरांचे पत्रे गेला, त्या प्रमाणे लायटीचोय प्रॉब्लेम जाला। ह्यान पयलीं अशी जर चक्रवादळ जाल्ली तेन्नाय चडशी हानी जाल्ली, लोकांनी खूबशे प्रॉब्लेम जाता। चक्रीवादळ जालें मरे, आमी हांगा गेस्ट टायम पावले जेन्ना एका घरार पडल्या, थंय एक 2 कडेन रस्ते ब्लॉक जाल्या आनी सबंद झाडां, थोडी झाडां आहा ती सायडीक पडल्या, घराच्या सायडीक पडल्या। नो आनी कोणा असो इंजर्ड बी तशें? इंजर्ड कोण जावना। ओके, कोणा घरार बी चड लुकसाण जालें? ना, लुकसाण ताका 5,000 रुपया सुमार। बोर्डा एका माडाचेर वीज पडली। रे आमकां लायट केबल तुटलो, केबल तुटलो, वायर सारकें हें जावन पडलें। खबर ना, हांव नासलोली, ती भुरगीं भितर आसलोली, ती उच जावन भितर येयली मरे आनी मागीर ते बायलेन म्हाका सांगिल्लें, आंटी तुम्हारा देख नारियल का झाड क्या हुआ, तो पळयला खरें काम से आ रहे इधर, मेरा को शॉक लगा, इधर पड़ा जोगलांड मारून सारखे वीज पडले, लायटनिंग जावन सारको इतलो कडक केन्ना जावना, हे फर्स्ट टाइम। आणि जायते भुरगे हांगा रस्त्यार खेळटाले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।